मिसान संपलेल्या मारेक रॉड्रिगसाक जेजूच्या जीवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताच्या आत्म्या पासत हे मिसान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आज निरपराधी बाळकां गुन्यांव नासतना तांचो प्राण काडटात. हो दीस आमी समोर उमतना ह्या भुरग्यांक देवान रचलीं आनी तीं कोतावी नासलीं तरी तांकां जेजूक नाटक करपा खातीर निश्ठूर हेरोद नपयत करता. तर ताची दारुणाय इतली जाली की इनोसेंट भुरग्यांक तो काबार करून उडयता. तर भुरग्यांचो आमी सदांच सांबाळ करूंक आनी जिवाक मान दिवंक आमकां जागृत कर म्हूण मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत भगवान सदांच आमकां वार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पविदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससणेच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. ईसा काकूत कर, ईसा काकूत कर, ईसा काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पविदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा देवाचे शरीर तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रग साक्षी जावन आपले जिबेन न्हय पूण मोरणान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उचारता तो भावार्थ जिविताचे चालीन परगटूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससणेच्या ससनांक. आमेन. भाग्योन रोमांचे पयले चिटीवेले वाचो. क्रिस्टियानो
आमी आयकलां आनी तुमकां आमी पोरगोट करता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हटल्यार उजवाड आनी ताचे सवें कसलोच काडूक ना. काडूकान आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारान आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगलें आमचें जिवीत पोटकिरें. कित्याक स्वता प्रमाणे आमी जियेना. पूण जसो देव उजवाडान आसा तशी आमी उजवाडान चल्ल्या जाल्यार एकामेकाच्या एकचारान आमी आसा. आनी ताचे पुता जेजूच्या रगत सगल्या पातकांतली आमकां सूट निर्मूळ करता. आमकां पाटोवंक ना अशें आमी म्हटलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचे सवें आनीक सोत ना. पूण आमी पातकान आमी पूण पातोक आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां भोगसिता आनी सगल्या खोटेपणांतली आमकां निर्मूळ करता. कित्याक तो विस्वासी आनी प्रमाणीक. आमी केदींच पाटोक करूंक ना अशें आमी म्हटलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचे उतर आमचे सवें ना जाता. म्हज्या चुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पाटोक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पाटकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनंती करतलो. आमकां एकलो सेराती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता ती बोली आमचीच न्हय बगोर आख्या संवसाराची. देवाचे उतोरे देवाचे वडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शिकारिकाच्या फासांतली शेवण्या वरीं आमी सुटून गेल्या म्हणुया. शिकारिकाच्या फासांतली शेवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना ताचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीत जिलतले आसले. जबाब शिकारिकाच्या फासांतली शेवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. आमी उदकान बुडून मोरतेल्या आसल्या. उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. ताची भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिल्ल्या बगर रावची नासली. जबाब शिकारिकाच्या फासांतली शेवण्या वरवीं सुटून गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकळीं जाल्या. जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार. त्याच सर्वेस्पराच्या नांवार आमचो आदार. जबाब शिकारिकाच्या फासांतली शेवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. उडगार. Soy sorbismora, soy sorbismora, soy sorbismora, soy sorbismora. आमी तुका वाकणटाव देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. रोग सागच्याचो निर्मोळ पोरजोडीत जमो तुका वाकणटा सर्वेस्परा. Soy sorbismora, soy sorbismora, soy sorbismora, soy sorbismora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. Motywa pormणे Jezu Chrystaचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तेवदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक सपनांत दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हळें, उठ, बाळका कांताची आवय घे आनी इजिप्ताक
पळून वच आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो. आनी हेरोद मरो सर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रभाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाभरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहेमांत आनी सोबोवती आसलोल्या गांवांनी विद्वाना कडेन विचारून घेतलोल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या वो उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो. मोठें रडणें आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाडी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल भाव भयणो, आयज निरपराधी बाळकांक भेटयल्ल्या दिसा आमी हेरोद निश्ठूर अशें म्हणटा आनी समजता. पूण हेरोदी भाशेन आयज धारून मनशां सवार आसा. हॉस्पिटलांनी वचून जल्मतल्या भुरग्याचो प्राण काडटात आनी भाशेन वैज नर्सी आवय बापूय ही सगळीं गुणावकर जातात. ह्या भुरग्याचो प्राण हे भशेन करून वेतात. जिवीत देवाचें देणें. देवान जिवीत आमकां दिलां. आमच्या जिविताची उपुरबाय करूंक, ताका मान दिवंक, ते राखूंक सांबाळूंक आनी दुसऱ्यांचोय जीव राखूंक सांबाळूंक आनी ताका मानान घेवंक आमकां देव आपयता. तर भुरगें देवागेलें देणें देव आमकां दिता. भुरगें देवालें देणें म्हूण ओळखून आमी ताची उपुरबाय सांबाळ करूंक तो आयज आमकां जागयता. आमचोय जीव आमी सांबाळूंक, आमच्या तशेंच दुसऱ्यांच्या जिवाक मान दिवंक आयज तो आपयता. हेरोद इतलो धारून की जेजूक नाटक करपाक, जेजू व्हडलो राजा जल्मला म्हूण ताका गमलें तेन्ना तो सगळोच उचामळ जाता. आनी कोण तो भुरगो राजा जातलो, देवाचो पूत, तें तो नकडो जावन निरपराधी भुरग्यांचो प्राण तो काडटा. 2 वर्सां खाला आसलेल्या भुरग्यांक मारून उडयता. आयज भुरग्यांक आमी मान दिवया, भुरग्यांचो सांबाळ करुया, तांची उपुरबाय करुया. अनाथ भुरगीं जंयसर आसात थंय तांकां भेट करुया, तांकां मदत आदार दिवया. आनी भाशेन जेजू म्हणटा, ल्हानांतल्या एकल्याक तुवें केलें तें म्हाका पावलें. तर भुरग्यांचो सांबाळ, तांकां मान दिवन आमी जेजूक मान दिता. तर जेजूक मानता ते भाशेन आमी सदांच आमचें काळीज मन सदांच नितळ सांबाळूंक, सदांच ओळखूंक, स्वताचे गोबाय साक्षी सदांच जावंक आनी भुरग्यांक सदांच सांबाळूंक आनी भुरग्यांक
सांबाळ करतना तांची उपोरबाय करूंक आनी आवय बापूय नासलेल्या भुरग्यांकूय आमी उदारपणान तांकां मदत आदार दिवन जेजूक केल्ले परी तांकां करूंक आनी तांकां केल्लें पळोवन जेजूची मजत तो आमकां दितलो ती घेवंक आमकां सदांच जागृत कर म्हूण हे मिसान मागुया. गिटोनेक आमी गायन गावुया मातयेचें भांगार करून C24 पान 38 C24 पेज 38. 마티체 바갈 고루 쇼카두에 가수그라 마티두 람치지리 바갈 고르보 비드롯며 म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सर पोतदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरपराधी बाळकांक वेंचून काडली. ह्या सटभणेच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता त्या तुज्या पुताच्या रोगतान आमचेय अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोतवेदारा आनी सस्नेच्या देवा सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक बाबो हो काय दोनीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसाक नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले
आनी मनीस नव्यान ताचे विंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कोताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्यान जोडलो ओ विनाशीमान. एकवटो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्रतन सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मारून सजूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. Martazo good porgo tuya. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù novia etoro. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अच्छी बेताचो उंडो आनी सडभणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवाद. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यांत
ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धरून दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासण्याच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तल्लेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशान रेखतांव. तर आमकां तुज्या उदका खातीर सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्या राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सस्तीच्या आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येता आनी राजभर चलयता ससण्याच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती दी. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचें ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जिविताचे उदक जिविताचो उंडो कोमियांच्या वेळार आमी गायन गावया D23 560 D23 पेज 60 जिविताचे उदक योग्योचे ताने हेल्यारू जिविताचो उडो हांव गांव घेवचे उगेल्यारू आमचो वत्नो ताने हेला तुका बिबू आशेता आमचो वत्नो उगेला तुका कामू गावडेला आमचो वत्नो तानेला तुका बिबू आशेता आमचो वत्नो उगेला तुका कामू गावडेला मनशान मोची बावार दिवल्यार केन्ना साका लागची नाता मनीस मोची चोरशी आयल्यार तोय केन्नाच बुकेचो ना आमचो वत्नो तानेला तुका बिबू आशेता आमचो वत्नो उगेला तुका कामू गावडेला आमचो वत्नो तानेला तुका बिबू आशेता आमचो वत्नो उगेला तुका कामू गावडेला प्रार्थूया. भोवमोगाळ बापा, अजून उलोवंक येनासलेल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केली आनी ताच्या जल्माच्या समयार रोग साक्षांचो मुकुट जोडूंक विचित्र मंडबडीन तुवें तांकां पावयली.
ताची परब समोर उमून तुका आमी दिनवासता आनी ह्या सगळींच्या जेवणा वरवीं आमच्या सडपणाराच्या जिविताचे भोवतेंत आमकां सुबां बांटो दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. फाल्यां सांजे 7 वाजता कोंकणी फिल्म आसा होम स्वीट होम वांटो घेवया. 30 तारखेर पवित्र घोराब्याची परब निसांत वांटो घेवया. सांजे 7 वाजता फॅमिली डिनर कुपन घेवया. बँड आसतलें एसीज. कुपनाचें मोल 200 रुपया. ती ऑफिसांत मेळटात तर घेवन आमी तेंको दिवया. सर्वीस पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत मारी, तूं आमचो सदांकालचो आदार, तूं आमचो आसरो, तूं आमचो बोरवांसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिलेल्या सर उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराची मारी, आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्याकूय तुजे ताय ओडून हाडून शक्ती भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पोतवेदार माई आमकां उपकार सोडून दी. तायल्यांचेर जोय धरून गोठाय. जेजू क्रिस्ताचो सोबून मोग, एक पवित्र मोण आनी तुज्या पुत्रा सोबे सासणाचें जिवीत. सदांकाल आदार दितली माई आमचे पासत विनंती कर. हे सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुजे माय मारेक एका सुत्रान गालिलेच्या काना नोगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या खाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माई, आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मरतेल्यांक पाव. थाळण्यांत आमकां थाराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां खोर गोवाय. हे आदाराची माई, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लाल्यो मागता. पोस्ट दूख उस्के कोती वेगळा सोकेस्ता. हे आमचे निर्माग हाडलेले खुरीस, ह्या ओचोणयांनी आमची दोयन जतन कर. तुज्या पुताच्या कोस्तान आमचें मोन एकठावन मोगान सुशिकाय सौम्य सुसूंक आदार दी. मागुया. आमच्या पाप साहेबाक, विस्मू साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक.
समेस्त मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटांत जिवंशे कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आय. सगळ्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे पोरमणे आपलो बेस वेचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आय. मेलेल्या समेस्त भावतांच्या आत्म्याक सासणाचो विसो दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आय. समेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची बगून शिकोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आय. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो खाशा गरजो आमच्या आदाराची माय थंय घालुया. Mari povicitrata, tu gormai ci adoriami, s'ascoltata raci mani, ore amca maiaragi, tu ci vinghi in baru. Sotto scordo tuce, ma e tu che sape, tu ci vinghi maru tu so, orom tu già su bucato, or sotto scordo ही आदाराची माय तूं ग्रेस तशीच उदार देवाची सर देणी तूं आमकां म्हणटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांत तूं आमच्या पातकांचें भोगसणें आनी आमचें थारण जळूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता. तारण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकोन निर्भागी बाळां जायत म्हूण जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवंक आनी आयत्या मनान बऱ्याची सेवा चाकरी करून तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सर्व समयार आनी काळाच्या क्रिस्तावांक एकवटून मारीची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तीवण शरणाकाल जिवंक आमकांच बोपून दिवया. नमान मारिये, कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर चेतायसा, ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनंती कर ए देवाची भाग्यवंत माई. क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. हे सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारेक तुजे मांयक आमची आवय करून दिली. सदांच तुवें आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आमकां जे काळ जनता तुजे आवयचो आदार सोदता तुजे सडगणेचो फळ सासणाच्या सासणाक बगूंक दी. आमेन. हे सुम्या कुडीचे अस्कोतायेन कोश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें जोसलेल्या आत्म्यांक उब दिवन जिवीत बरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दोन मोलाकीर जोडच्या क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगाता आसूं तुमकां राखच्याक, तो तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक, तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक, तो तुमची बरी आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. शेवटाक आमी गायन गावया. T21 पान 213, T21 पेज 213. जोगात आमची आदार तूं,
Ogliadamka dursavaru Besagal gidur koravia Sukusatli sadam diva Besagal gidur koravia Sukusatli diva Pepe sukur sai miri Ami tuji usko turki Kotari ke mae anga Tujadiran samar soda Pepe sukur sai miri Ami tuji usko turki Kotari